नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबावणकर. टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. पॅरा ऑलिंपिकात वांटो घेवपी खेळगड्यांक दितले प्रशिक्षण आनी खासा अनुदान. खेळा मंत्र्याची केदाराक जाप. पदकां जिखिल्ल्या खेळगड्यांक चवथी पयली भेटयतले इनामां, मंत्र्याचें आश्वासन. सुलभ शौचालयात गेल्ल्या लोकांकडल्यान चड पयशे घेतले जाल्यार पर्यटन खाते करतले खर कारवाय. आमदार डिलायला लोबोच्या प्रश्नाक पर्यटन मंत्र्याची जाप. दक्षिण गोंयच्या पुलिसांच्या हातात फुलां दिवन चोरांनी पळ काडिल्ल्याचे दैनीक गोमंतकाचे वृत्त विधानसभेत. आमदार वेंझीन केलो मुद्दो उपस्थित. दिवचल तालुक्यांतल्या नागरी आनी गुन्यांवकारी न्यायालय इमारतीच्या स्लॅबाचे कुडके पडप चालूच. मंगळारा कोर्टाच्या वरांड्यात सिमिटाचे कुडके कोसळ्ळे. सुदैवान जिवीत हानी जावंक ना. पणजे कांपाल इंडोर स्टेडियमा फाटल्यान मांडवी न्हंयत सापडली अनोळखी मनशाची कूड. पुलिसांनी केलो पंचनामो. फुडलो तपास चालू. पणजे महानगरपालिकेन राजधानीतल्या धोकादायक झाडांचे रान खात्या वरवीं केले सर्वेक्षण. 91 धोकादायक झाडां काडली सोदून. रान खात्याच्या अधिकृत पत्रा उपरांत कातरपाचेर दितले भर. आनी आतां खबरो विस्तारांत. ह्या वर्सा पॅरिसांत जावपी पॅरा ऑलिंपिकात वांटो घेवपी दिव्यांग खेळगड्यांक खाशेले अनुदान तशेंच एक बरो प्रशिक्षक रोखडोच दितले. तशेंच राष्ट्रीय खेळा सर्तींत पदकां जिखिल्ल्या गोंयच्या खेळगड्यांक चवथीच्या पयलीं इनामां दितले अशें आश्वासन खेळा मंत्री गोविंद गावडेन विधानसभेत दिलें. अंदू वर्सा पॅरिसांत जावपी पॅरालिंपिकांत वांटो घेवपा खातीर दिव्यांग खेळगड्यांक खाशेले अनुदान तशेंच एक बरो प्रशिक्षक दिवपाची मागणी आमदार केदार नायकान विधानसभेत केल्ली. पॅरा खेळगड्यांक बरो प्रशिक्षक दिवपा बरोबरूच गरजेच्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचें उतर ह्या वेळार खेळा मंत्र्यान दिलें. Because if we can win 202 medals for Special Olympics, आम्ही जर टार्गेट ह्या वाटी केले आणि बरी ट्रेनिंग तांकां दिली, एक स्पेशल ट्रेनर, डेडिकेटेड ट्रेनर जर आमी तांकां दिले जाल्यार म्हाका दिसता 2002ची जी टॅली आसा आनी गोंयान 23 आमी जे मेडल्स जिखल्या हेजे डबल करपाक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा. आनी म्हाका दिसता हेका लागून आमकां आनीक एफर्ट्स घालचे पडटले आनी स्पेशल फंडूय तांकां अलोकेट करचो पडटलो, स्पेशल ट्रेनर तांकां दिवचे पडटले. म्हाका दिसता आमी खंय तरी मातशें कमी पडटा आनी हेका लागून हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की तेणें हितून लक्ष घालचें आनी आमचे जे स्पेशल चायल्ड आसा तांकां आनीक आमी उत्साह दिवया, तांकां आमी ट्रेन करुया, जे करून आमचें गोंयचें नांव ती आनीक वयर काडटली. स्पीकर सर, ताणीन जो पिन पॉयंट केल्लो आसा की पॅरा ऑलिंपिक एसोसिएशन्स किंवा ते आमचे पॅरा एथलीट्स जे आसात तांकां प्रॉपर ट्रेनिंग दिवपाची गरज आसा. आय एम ऑफ द सेम ओपिनियन. पूण आमची ट्रेनिंग जी आसा ते बाकीचे सगळे डिजेबल म्हणू नाका किंवा आमचे बरे लोक म्हणू नाकात, तांकां सगळ्यांक एथलीट्स तांकां आमी ट्रेनिंग दिवपाचें आमचे कडेन ऑलरेडी प्रोविजन आसात. वेगळे वेगळे स्टेडियमान भितर कॉम्प्लेक्सां भितर आमी ट्रेनिंगूय ऑलरेडी सुरू केल्ली आसात. आनी अशी रिक्वेस्ट अजून पर्यंत आमकां तशी आयले ना. आनी रिक्वेस्ट जर आयली जाल्यार डेफिनेटली तुजो जो विशय जो आसा तो आमी डेफिनेटली करतले. कारण म्हाकाय प्रावड फिलींग आसा, कारण आमकां फाटल्या फावटी इवन आमचे स्पेशल ऑलिंपिक्स जी जाल्ले आशिल्ले बर्लिन थंय गोंयकारां खातीर जवळ जवळ 19 मेडल्स आमकां मेळिल्ले आशिल्ले. तांकां आमी प्रायज मनी आमी दिल्लो आसा. त्यांच्या आमी शाबासकेची थापूय दिल्ली आसात. आमचे आदरणीय सोशल वेलफेअर मिनिस्टर हांचे फुडाकारान आनी कमिशनर तांच्यांनी बरीच मेहनत घेतिल्ली आशिल्ली. जे पॅरा एथलीट्सा बरोबर आमचे जे एथलीट्स जे आसात त्यांच्या खातीर ज्यो काही गोष्टी कितें करपाक जाय त्यो आमकां करपाचें आमी ऑलरेडी ठरयल्लें आसात. राष्ट्रीय खेळा सर्तींत पदकां जिखिल्ल्या खेळगड्यांक येता ते चवथी पयलीं जाहीर केल्ली इनामां भेटयतले अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन विजयाच्या प्रश्नाक जाप दितना सांगलें. Will government provide coaches, coaching camps, complete set of kits and equipment, travel grants for the athlete +1 before purchasing the ticket and pay their prize money on time? In the year 2022-23 आम्ही जवळजवळ आणि 23-24 57,980 रुपये आम्ही रिलीज केले आसा स्पोर्ट्स किटा खातीर. आणि त्याच प्रमाणे आम्ही त्यांचं TADA
आनी कीट जे आसा पळय तांकां 1,07,320 रुपया आमी तांकां पेमेंट केल्लो आसा. हे नॅशनल इंटरनॅशनल पार्टिसिपेशन आनी नॅशनल पार्टिसिपेशन खातीर 46,768 वी हॅव ऑलरेडी पेड. आतां लॉयडाचो जो विशय जो आसा तो वेगळो आसा. लॉयडाचो विशय जो प्रायज मनी जे आसात ते प्रायज मनी आय हॅव ऑलरेडी अनाउन्स दॅट बिफोर गणेश चतुर्थी हे सगळे जे प्रायज मनीज आसा इन्क्लुडींग आमचे नॅशनल गेम्स जे मेडल विनर्स जे आसात किंवा पॅरा एथलीट्स जे मेडल विनर्स जे आसात तांकां सगळ्यांक खंयची चवथ ह्याच वर्सा मरे ह्याच वर्सा चवथ मरे हय चवथ येत रावतली. हय पळय हांवें जें उलयलेलें आसा हांवें तें करून दाखयलेलें आहा. लक्षांत दवर. कारण हांवें 2 फावटी हें 3रे वर्स हांवें सांगिल्लें आशिल्लें की चवथी पयलू सगळ्यांक आमी पयशे दितले ते आमी करून दिल्ले आसा आनी आजूय हांव परत फ्लोराचेर एश्युरन्स दितां ऑल द प्रायज मनीज वील बी पेड बिफोर द गणेश चतुर्थी. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सुलभ शौचालयात गेल्ल्या लोकांकडल्यान चड पयशे घेतले जाल्यार पर्यटन खातें तांचेर कडक कारवाय करतले म्हणून पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे विधानसभेत उलयले. वागातोर दर्याचेर आशिल्ल्या सुलभ शौचालयाची आनी चेंजिंग रुमाची सामकी अवतिकाय जाल्या. तशेंच सुलभ शौचालयात वचपी लोकांकडल्यान चड पयशे घेतात म्हणून आमदार डिलायला लोबोन विधानसभेत प्रश्न मांडिल्लो ताची मंत्र्यान जाप दिली. स्पीकर सर, एक सुलभ टॉयलेट हा वागातोर which was हो क्वेश्चन घालचे पयले which was in a very bad state. आणि क्वेश्चन घातले म्हणटकूच आनी हांगा ट्युरिजम डिपार्टमेंट ऑफिसान येवन बोव घालतकूच हो मातसो साफ केला तेणी. ओन्ली थिंग आय वॉन्ट टू नो, when was the last inspection done? हे आमी आमदार हांगा ट्युरिजम ऑफिसान येवन बोबो घालपाचे आय डोंट थिंक दॅट इज रिक्वायर्ड. वेन वॉज द लास्ट इन्स्पेक्शन डन? हे जे आय टेल यू द एक्सपिरियन्स वॉट आय हॅड. हांव थंयसर गेला तेन्ना तो धाकटुलो भुरगो आहलो स्पीकर सर, आनी हांव विचारले वॉट आर द चार्जीस? तो 10, 20, 30 म्हणून सांगूंक लागलो. 10, 20, 30. म्हणलें 10 किसके लिए रे? मग म्हाका सांगता काणयो. बट रिजल्ट हांगा हेजेर येयला आतां दॅट इट इज 3 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज अँड 15 रुपीज. हांव कितें म्हणटा, हे जे चार्जीस आहा ते भायर घालचे सो दॅट हुएवर इज द ट्युरिस्ट गोईंग इन दे डोंट लिसन टू दीस 10, 20, 30 वॉट एवर योर स्मॉल बॉय हू वॉज देर. एमएलएन जे मागणी केल्या भितरले रेट भायर मार. या 2 दिसां भितर वी वील एन्श्योर भितरले रेट भायर मारता. समज कोण ओव्हरचार्ज करता, हांवें पयरूय सांगलां वी नीड टू इन्क्रीज द अवेरनेस ऑफ 1364 द हेल्पलायन. कोणेय समज फोन मारलो ओव्हरचार्ज करता कितें करता, डिपार्टमेंट वील इमिजिएटली टेक कॉग्निजन्स एंड एक्ट. सो इश्यू ऑफ द रेट इज सेटल्ड. नाव सेकंड पार्ट इज लिगॅलिटी. स्पीकर सर, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस इफ आय एम कमिटिंग समथिंग आय नीड टू एन्श्योर एंड चेक द लिगॅलिटी. आज ताणें एक टॉयलेट ऑपरेशनल आसा ताचो सुलभाचो सांगलो तो विशय कुशीक सारके. आतां सकयल्लो टॉयलेट हांवें सांगलें यू आर गिविंग डिरेक्शन्स टू डू इट. नाव देर इज वन मोर टॉयलेट. स्पीकर सर, टॉयलेट काडपाक टॉयलेट करच्या पयलीं युजेबिलिटी आनी नंबर ऑफ पीपल पळोवया. वन एश्युरन्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस वी आर गिविंग इज योर सुलभ टॉयलेट. इफ इट नीड्स फर्दर इम्प्रुवमेंट वी वील गिव नेसेसरी डिरेक्शन्स. सकयल्लो जो हें आसा चेंजिंग रूम टॉयलेट वी वील एन्श्योर दॅट वी मेक इट ऑपरेशनल विथ द हेल्प ऑफ द कन्सेशनर ऑर विदाउट, बट वी वील एन्श्योर दॅट विदीन दीस पर्टिक्युलर 1 month वी वील गिव द नेसेसरी डिरेक्शन्स फॉर वर्क टू स्टार्ट. आनी जाता जाल्यार सिजना पर्यंत वी वील एन्श्योर दॅट दॅट इज ऑल्सो फंक्शनल. दक्षिण गोंयच्या पुलिसांच्या हातात फुलां दिवन चोरांनी पुलीस स्टेशनांतल्यान पळ काडिल्ल्याचें वृत्त विधानसभेत आयलें. दक्षिण गोंयचे पुलीस खंय कोणाचेच फोन उबारिना म्हणून बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगासान मुद्दो उपस्थित केलो. पुलिसांच्या हातांतल्यान चोर सुट्टा जाल्यार गृह खात्यान कारवाय करपाक जाय म्हणून वेंजीचें म्हणणें. मायना कुर्तोरी पुलीस स्टेशनां 2 जाणां चोरान धरले आनी चोर पुलीस स्टेशनासून धांवन गेले. स्पीकर सर, हे पयलें. आनी सेम गोमंतका आल्को भितर चोयल जाल्यार दक्षिण गोंयचे पुलीस फोन उबा नाय कोणाले आनी भोकून PI कोलवा तेजें नांव दिलो हांव. आनी हे पुलीस स्टेशनाचेर सोन चोर चोय कितें जाता ते चोरां पुलिसाच्या हाती दिली तुरी मुळो कितें तुरमुळो फुलां सारकें. सो स्पीकर सर, हे चलत कितें डिपार्टमेंटान चलत कितें स्पीकर सर? पुलिशे सोन जर हातींतल्यान वयताय जाल्यार होम डिपार्टमेंटान स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. हे कुरकुरीत जाल्ले जाल्यार विचारपाक जाय विजयान मुल्टे भाशेन.
गोमंतक टीव्हीच्या बातमेची दखल घेत सुकतळी मोले राष्ट्रीय महामार्गा कुशीक उडयल्ल्यो कार्बनाच्यो पोतयो संबंधितांनी रातया काडून वाठार नितळ केलो. व्हडा प्रमाणात कार्बनाच्यो पोतयो उडयल्ल्यान गंभीर समस्या उपर आशिल्ली. गोमंतक टीव्हीन ही समस्या मुखार हाडिल्ली. सुकतळी मोल्या राष्ट्रीय महामार्गा कुशीक सुमार 100 वयर कार्बनाच्यो पोतयो उडयल्ल्यो. ह्या पोतयांतले सामान रानटी जनावरां हांगा थंय पसरयतात. ह्यो पोतयो जर लागसारच्या न्हंयेत गेल्यो जाल्यार उदक प्रदूषित जाता. संबंधीत अधिकाऱ्यांनी हातूंत लक्ष घालून ह्यो पोतयो रस्त्यार उडोवप्यांचेर खर कारवाय करची अशी तळाव्यांनी मागणी केल्ली. गोमंतक टीव्हीन ही समस्या मांडिल्ली. उपरांत हे बातमेची दखल घेत राष्ट्रीय महामार्गा कुशीक उडयल्ल्यो कार्बनाच्यो पोतयो संबंधितांनी रातयान काडून वाठार नितळ केलो. तळाव्यांनी गोमंतक टीव्हीचे उपकार आटयले. पण योग्य टायमार हे रिपोर्टर हांगा गोमंतक टीव्हीची रिपोर्टर जे आसा एकनाथ खेडेकर हांगा पावलेच आनी तेंच्यांनी ह्या जाग्यार पळयल्या रोखडेच तेजे मिडियाचे प्रयास केला आनी रोखडेच ते रातोरात खंय तरी ते जे हांगा बॅग जी आसली ती ना जाली. म्हाजी इतले रिक्वेस्ट आसा जे पोलीस बी आसतात पळय मोबायल जे स्कॉडात भोंवता हांगा पळयात न्हू योग्य टायमार पावनाच. जाले नंतर इन्सिडंट घडले नंतरूच ते हांगा पावतात. सो हे रस्त्यार जे आसा आमी पळोवपाक गेल्यार खूब कितें गार्बेज पर डे हांगा उडयल्ले आसता. सो म्हाका विनंती आसा की CCTVचो कॅमेरा जो आसा हे एरियेन मातसो लावचो आनी तें काम जे आसा आमचे मिडियाय करतले. मिडिया जो आसा खूब इम्पॉर्टंट पार्ट आसा जागृत करपा खातीर. सो हांव धन्यवाद म्हणटा एकनाथ खेडेकर सराचे. नमस्कार, आमी सुकतळी मोले हांगा आसा जे जाग्यार काल गोमंतक टीव्हीन हांगा सुकतळी हांगा मोठ्या प्रमाणान कार्बनाच्यो पिशव्यो हांगा रस्त्या कुशी उडयल्या. ताका लागून ते कार्बन उदकांच्यान व्हांवून वचून लोकांच्या जिवाक हानिकारक जावंक शकता अशी संदर्भाची बातमी गोमंतक टीव्हीन काल केल्ली आनी आज रोखडो तेजो इफेक्ट मेळ्ळो. आज राती पळयल्यार हे सगळी पिशव्यो भरून येयल्ली आसा. हांगा एकूय पिशवी ना. तेन्ना गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमातून जी आमी बातमी हांगा केल्ली आनी लोकांच्या जिवाक हानिकारक अशी बातमी आसली ती तेन्ना तेंच्यांनी पिशवी भरून येयल्या कारणान लोकांनी हांगा दैनीक गोमंतक टीव्हीचे आभार मानलेले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सुकतळी मोलेंच्यान एकनाथ खेडेकर. दिवचल तालुक्यांतल्या नागरी आनी गुन्यांवकारी न्यायालय इमारतीच्या स्लॅबाचे सिमिटाचे कुडके पडप चालूच आसा. काल मंगळारा कोर्टाच्या वरांड्यात सिमिटाचे कुडके कोसळ्ळे. मात दनपारां जेवणाच्या वेळार न्यायालयांत गर्दी नाशिल्ल्यान कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना. सध्या हो वरांडो बंद केल्लो आसा. गळटेचे ग्रहण लागिल्ले दिवचलचे दिवाणी आनी फौजदारी न्यायालय इमारतीक सध्या वायट दीस आयिल्ले आसात. हे इमारतीची दिसान दीस अवतिकाय जायत आसा. ही इमारत सामकी कमकुवत जाल्ल्यान हे इमारतीचे सुरक्षेचो प्रस्न उप्राशिल्लो आसा. फाटल्या 2-3 वर्सां प्रमाण हे इमारतीत अनूय पावसाची गळटी जाता. ही गळटी अडोवपा खातीर अनूय ह्या इमारतीच्या पाख्याचेर प्लास्टीक घाला. मात ताचो कांयच उपेग जायना अशें दिसून येता. काल मंगळारा ह्या कोर्टात कडेन वचपी वरांड्यात इमारतीच्या पाख्याच्या स्लॅबाचे सिमिटाचे कुडके कोसळपाचो प्रकार घडलो. 2003 वर्सा हे इमारतीक जोडून विस्तारीत काम केल्लें आसा. मात मूळ इमारतीची डागडुजी करपा कडेन लक्ष दिल्लें ना. ताका लागून ही इमारत दिसान दीस कमकुवत जायत आसा. ती तपासात आनी फावो ती डागडुजी करात अशे निर्देश दिल्ले. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पणजेच्या कांपाल इंडोर स्टेडियमा फाटल्यान बुधवारा सकाळी मांडवी न्हंयेत उफेल्ल्या अवस्थेत एका अनवळख्या मनशाची कूड सापडली. ही कूड सुमार 35 ते 40 वयोगटांतली आसतली असो अदमास आसा. उजो पालोवपी दळान कूड भायर काडली. पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामो केलो आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या. फुडलो तपास चालू आसा. आयज सकाळी 8:30 वरांचेर कांपाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साच्या फाटल्यान हांगा मांडवी रिव्हरीन एक अनआयडेंटिफायड डेड बॉडी मेळिल्ली आसा आनी ही डेड बॉडी 35 ते 40 ह्या वयगटान आसतली मेल डेड बॉडी आसा. आनीक मेन म्हटल्यार तेजे गळ्यार हांगा खुरीस आसा. आनीक ही अनआयडेंटिफायड बॉडी जेन्ना पुलिसांक कळ्ळी तेन्ना पुलीस हांगा 8-8:30 म्हटल्यार पावले आनीक मागीर फायर ब्रिगेडीक हांगा आपयले. फायर ब्रिगेडीक आपोवन तेणी ती बॉडी काडलेली आसा आनीक आतां ती बॉडी फुडले रिपोर्टा खातीर येयल्ली आसा.
गोमंतका खातीर गौरेश गांवकर. आयतारा पणजे चर्च स्क्वेरा लागीं झाड पडून एक चली सोंपल्या उपरांत पणजे महानगरपालिकेन राजधानींतल्या धोकादायक झाडांचे रान खात्या वरवीं सर्वेक्षण सुरू केलें. रान खात्यान पयल्याच दिसा 91 धोकादायक झाडां सोदून काडल्यात. हातूंतलीं 15 झाडां पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान ती कातरून उडोवची अशी शिफारस केल्या. पणजे महानगरपालिकेन झाडां सांकळपाचें काम सुरू केलां. पळयात पुराय बातमी. पणजे चर्च स्क्वेरा लागीं झाड पडून एका चलयेक मरण आयलें. ह्या घडणुके उपरांत पणजे महानगरपालिकेन राजधानींतल्या धोकादायक झाडांचे राना खात्या वरवीं सर्वेक्षणाक सुरवात केल्या. राना खात्यान पयल्याच दिसा 91 धोकादायक झाडां सोदून काडल्यात. हातूंतलीं 15 झाडां पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान ती कातरून उडोवची अशी शिफारस केल्या. ही 91 झाडां दोनापावल सर्कल ते मिरामार सर्कल आनी थोडी मध्यवर्ती पणजे भागांतली आसात. मात अजून पणजेच्या चडशा रस्त्यांचें सर्वेक्षण जावपाचें आसा. हे सर्वेक्षण पुराय जाता म्हळ्यार पणजे शारांत शेकड्यांनी झाडां मारपाची राना खात्या कडल्यान शिफारस जावपाची आसा. मात जो मेरेन राना खात्या कडल्यान अधिकृत पत्र येना तो मेरेन झाडां पुरायपणान कातरपाक मेळनात. ह्या खातीर जिल्लोधिकाऱ्याची परवानगी घेवची पडटली. देखून ही प्रक्रिया कायदेशीर रितीन जातली अशें महापौर रोहित मोन्सेरातान सांगलें. पणजेंतली ही झाडां कातरली तर पणजे बोडकी जातली अशी खंत ह्या वेळार मोन्सेरातान उक्तायली. So the RFO has 2 teams now currently. Okay, so we have given them different areas. So yesterday they took up parts of. They went from Donapal Circle all the way up to Brahma Circle. We've told them to take up Central Panjim, Altin, basically all these areas where either there are huge rain trees or whether there are public access or next to schools or whatever it was. We told them to take that up on priority. So they've identified 91 trees. As of yesterday itself, that's only the first day. Now their recommendations vary from trimming to basically cutting the trees. So now there are 15 trees that have to be cut and about 91 trees that have to be trimmed. Cutting the trees now, these are old trees that have been there for quite a long time. The problem is a lot of contractors when they were undertaking a work have cut the root systems of the trees. So that along with the heavy rains, now it's not stopped raining for around 15-16 days now. So there are a lot of other factors also that are contributing to the whole thing. So this is only just one day's work. Now it's going to take us a while to get that thing. See, our teams have been deployed also ever since that, even before that incident and our post that tragic incident of that girl also. So now whether the trees have to be cut, we have to ask deputy collector to give us something in writing saying that it's okay to cut the trees. So the moment we try cutting the trees, we have a lot of people who come sit and oppose also. The one tree, the Smart City cut also, we have people from all over Goa coming. Now that these many trees to be cut, I'm sure somebody will raise some sort of query or not. So it will be a continuous process. We want them to undertake all of these, basically ascertain that each and every tree is safe. So that's it. So you need to take a permission from Forest Department to cut these trees? Trimming we don't have to take. But now if you have to cut 15, 20 trees or 30 trees or how many ever Forest Department recommends, we'll have to get something in writing also because it will be 30 trees is a lot of trees. Yeah, we have to go through Part of the beauty, yeah, we have to follow that. Part of the beauty of Pancham is also its tree cover. Exactly. So we don't really want to lose that at the same time. But at the same time, we want to protect the people of Pancham also. We don't want any of these incidents that have been happening. मात एके वटेन ह्या पोरण्या झाडांक लागून लोकांक आपलो जीव वगडावचो पडटा आसतनाय राजधानींतली झाडां कातरपाचेर पर्यावरण मोग्यांनी खर आक्षेप घेतला. सुरक्षिततेच्या नांवान इतली झाडां कापप बरोबर न्हय अशें स्पश्ट मत आवारतानो मिरांडा हांणी उक्तायला. पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून आदी ह्या झाडांची मुळां कशी कातरिल्ल्यान पावसांत ही पडपाक लागल्यात. तशेंच पणजे महानगरपालिकेत एकूय झाडां विशींचो तज्ञ नाशिल्ल्यान ही झाडां अस्त्यव्यस्त कातरतात असो आरोपूय पर्यावरणवादी आवारतानो मिरांडान केला. Loss of life is a very sad thing. No one should lose a life, especially because of a tree. But now we have to go to the root of the problem of this tree. Why did it fall? It fell because the roots were damaged. See, this is a huge tree. The roots are extending up to here. They cut the tree because to build this footpath under the Smart City program, they cut the roots. They extended the footpath. They built a footpath on the root. As a result, the roots became weak. I have written several times to the CCP, please do not damage the roots while constructing the footpath or the drains. The CCP has damaged several, and the Smart City officials have damaged several trees in the city. Now, a life is lost. Now, who is responsible?
We have to pinpoint the responsibility of the person of the authorities who damaged this tree, and that led to the death of a person. A person may be from wherever, but it is a loss of life. It should not happen to anybody. And because of the loss of this life, and because of these dangerous trees, we want to cut all the trees. So that means entire Panjim city will be shaved of all the trees, or whatever they are planning, as per the guidelines of the forest department. The forest officials themselves don't have experts on trees. That's the problem. I've asked the forest department, who are the experts, whether they've got training anywhere. They have absolutely no training. They don't know how to trim the trees. You see CCP how they trim the trees. They trim on one side, on the road side. As a result, you find even in a Kamat hotel, the tree fell because of the loss of balance. There are several trees being trimmed in a complete haphazard, unscientific manner, because the people who are cutting the trees, the CCP, has nobody to give them expert guidance. I have put an RTI application. Till today they refuse to answer whether they have experts. They don't have any experts. They only have butchers to cut trees. So we need experts. We need to save these trees. We must find a solution. First of all, we have to protect the trees, the roots. The main cause of damage to trees is the CCP officials. They are causing the damage, and now they're blaming the trees. The trees are not to be blamed. It is the human who are danger to trees, not the other way around. The trees are not danger to human beings. It's the human beings who are causing danger to trees. As a result, the trees are falling in Panjim city. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायक. सांगेच्या फामाद गणेशोत्सव मंडळाची सर्ती खातीर बंपर इनामां जाहीर जाल्यात. ह्या सर्तीं खातीर गणेशोत्सव मंडळान लोकांचे लक्ष वेधून घेतलां. सांगेच्या फामाद गणेशोत्सव मंडळान अंदू लेगीत सर्तीं खातीर बंपर इनामां जाहीर केल्यात. फाटली कितलीशींच वर्सां सावन सांग्याचो हो गणेशोत्सव मंडळ आपल्या सर्तीच्या इनामां खातीर गोंयभर गाजता. अंदू लेगीत ह्या गणेशोत्सव मंडळान सर्तीची इनामां जाहीर करून गोंयकारांचें लक्ष ओडून घेतलां. पळोवया ह्या सांगेच्या गणेशोत्सव मंडळान जाहीर केल्ली सर्तीची इनामां. पयलें इनाम 2 BHK आनी 27 लाख रोख रक्कम. दुसरें इनाम टाटा प्राइमो 10 चाकी वाहन आनी 21 लाख रोख रक्कम. तिसरें इनाम टाटा हिटाची आनी 14 लाख रोख रक्कम. चौथें इनाम महिंद्र थार आनी 6.65 लाख रोख रक्कम. पांचवें इनाम नेक्सन डिझल आनी 4.70 लाख रोख रक्कम. आनी 6वें इनाम टाटा पंच EV आनी 4.70 लाख रोख रक्कम. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. ह्या आशिल्लें टी टायम बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सुकुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.